पावर ना आपण करू शकना रिमोट आपण करू शकना म्हणून तिका आम्ही सांगलेले तुकडे पावर ना तर लोकांचं पावर आम्ही दाखयतले म्हणून आणि त्याचाच भाग म्हणल्यार आमदार आणि बाकी सगळे पायाचे लोक विद्वानांचे लोक आणि आमचे बाकी सगळे लोक हांगा प्रोटेस्टाक बसले आणि प्रोटेस्ट हो करता कित्याक आतां विदेशान सांगला की विश्वजीत राणेन ताका फोन करून सांगला की तो बिझी आहा म्हणून आणि वर्षी तो फ्री असता म्हणजे वर्षी तुम्ही कॅरम खेळटा मागीर टेबल टेनीस खेळटा आता काल असं आगले की कसली फायल आहा ती पीसीपी सेक्रेटरीन सायन मारला सीएमाची आणि हेची सायन मारला मिनिस्टराची आता त्या फायलीचे वांगडा दोगूय टेबल टेनीस खेळपाक लागला कितें चल्ला हो खेळपाक हुशार आसा हो पांयकरांच्या वांगडा खेळटा गोंयकारांच्या वांगडा खेळटा आणि त्याचं स्वप्न आहा पळय ते नंबर 2 सून तो नंबर 1 जावपाचो तेच्या पयलीं सांगता आनीक तेजो नंबर 3 मिनिस्टर आसलो रोहन खंवटो म्हणून चिमलाच्या लोकांनी तेजो युनिटी मॉल काडून तेजो अहंकार तेजो एटिट्यूड तेजो विनाश केल्लो आसा तसोच हो स्वप्न पळयता पळय नंबर 2च्या नंबर 1 जावचो तेन्ना पर्यंत सांत आंद्रेन विरेश बोरकार आसा आनी पांयाचे लोक आसा आनी बाकी सगळे आदिवासी लोक आनी बहुजन समाजाचे लोक आसा एका नंबर 1 केन्नाच जावपाक जावचे ना हो नंबर 1 आसा मात कसो नंबर जशें स्वप्नेशान सांगला की बॅगा घेवपाक हो नंबर 1 आहा सुटकेसी घेवपाक हो नंबर 1 आसा आमी 39 हाडपाक हो नंबर 1 आसा 72 हाडपाक नंबर 1 आसा कितलेय तुमी ट्राय करा आतां अशी आमकां भायर हे चलता चल्ला हे मातशें पुलीस बीन 2-3 गाडयो चड येयला दांडे घेवन ते येयल्ले आसा लोकांक सांगता तुमकां जर फाल्यां कितें करता आतां व्हरता तुमी इन्स्टिगेट जायनाका तुम्ही तेंचेर हात उखलनाका काय करनाका तेंकां व्हरता पिसफुली आमकां आदिवासींक हात लावपाक तेंकां रायट ना सिंपल आहा कायदो आहा एट्रोसिटीज कायदो आसा डिस्क्रिमिनेशन कायदो आसा कोणूच आमकां हात लावंक शकना व्हरोंक शकना कांयच करूंक शकना ओडून सुद्दां व्हरोंक शकना बेश्टे हात सुद्दां व्हरोंक शकना ऑर्डर कसली आसूं ते आमी पळोवन घेता तुमी तेंचेर कोणागेर इन्स्टिगेट जायनाका तेंकां गाळयो सोडनाका तेंकां कांयच म्हणनाका आमी एक कितें करता पिसफूल करता एक दिसाचो फळ आमकां केन्ना ना केन्ना तरी मेळटलोच तर हांगा जर आमी कालूय सांगला हांगा जर आमकां दिना आमी भायर बसता भायर दिसता राणेच्या बंगल्यार सुद्दां बसपाक आमी रेडी आसा कितलेय ट्राय करा तुमी हे आंदोलन जे स्टार्ट जाला 39A अंडर पॅरलली दुसरे कडेन सगळे जाण जे आमकां जाणकार आसा ते झगडटा 39A कोर्टांनी झगडटा कोर्टाच्या भायरूय झगडटा सो तेंकडेन मागता की हे आतां सुरवात जाल्ली आहा ती हे व्हडले तर वचपाक जाय आनी सगळ्यांनी येवन हांगा सपोर्ट करपाक जाय इन्स्टिगेट जायनाका कोणूच ते तुमच्यान कांयच म्हणनाका कांयच करिनाका व्हरता व्हरप आमकां प्रोटेक्शन आहा हे पुलीस हे DNA ऑर्डर मागीर आमी पयलीं कोण आमी आदिवासी आहा पळय आमी एसटी लोक आहा ते पयलीं आमकां कसले कायदे बिदे लागना व्हरता तिंका व्हरून पुसुनी कोणाक मारिनाका काय करनाका कांयच करनाका कोणी कितें करता कसली ऑर्डर आहा ती पळोवया File already in the government. साइन जावन येयली साइन जावन येयली आमचो डिमांड सिंपल आहा 5 मिनिटांन आमकां फायन सायल मारून आमी कित्याक रावता साइन मारपाक कितलो टाइम लागता 5 मिनिटां लागता तुमी जे उतर दिता मिनिटांन साइन मारून धाडूंक मेळटा CTP जे उतर दिता ते कांयचे दिसता क्लियर करतले आमी तुमी क्लियर ना म्हाका एक सांगा Detention order. म्हाका एक क्लियर सांगा तुमी कालच्यान आमी रावले 24 वरां जाली हेच्या पयलू आमी 5 फावटी म्हणल्यार 3दा आमी प्रोटेस्ट घेवन येयली हेच्या पयलू 2दा आमी नॉर्मल येयले आनी मेमोरेंडम आमची दिली मुखेलमंत्र्याक हे मेमोरेंडम दिले सगळ्यांक दिले आनी इतले सगळे जावन तुमी आमकां केअर करूंक ना आनी तेका लागून आमकां काल हांगा येवन बसचें पडलें आमी हांगा येवन बसले तेन्ना तेंच्यांनी फायल रेडी केली म्हणटा सो फायल रेडी करून फुडें धाडली दोळ्यांत पानां लावपाक केल्या आनी अजून पर्यंत सायन मारिना मिनिस्टराक फोन मारल्यार मिनिस्टर म्हणटा आपूण बिजी आसा मिटिंगेक आसा कसली मिटींग चल्ल्या बिल्डरां कडेन मिटींग चल्ल्या खंयच्या बिल्डरां कडेन तांकां सेटींग करपाक हे नो कोण प्रपोजल घातल्या तेंची सेटिंगां करपाक आनी तुमी आयज आमकां म्हणटा डिटेन करतले करा डिटेन आमी भियेल्या डिटेन करता तुमी खंय घालता ते घाला ते आगोवाद जेल दिली मरे तुमी ती दिली प्रायवेटायज केली आतां कोलवाय बांदले न्हू लेटर तुमकां घालपाचो आसा घाला आमकां फरक पडना आमी गांवाक लागून येयल्या हांगा आमी चोरी करूना तुमी आमचे गांव काबार केले तांकां कोणाक आडूंक वचना थंय दोंगर काबार करता कट करता तांकां कोणाक हाडून तुमी इनलिगल केल्ले आसा 3 सर्वे नंबर घातल्या त्या DCP डिपार्टमेंटा कडेन बंद करा DCP डिपार्टमेंट ऑफिसरान कोणाक दिले तांकां
तुमकां म्हणजे जेन्ना कंप्लेन घालता हिल कटिंगेची ना ते आनी कसल्यो झाडां कापता म्हणून तेन्ना तुमी सायडीक येवन सारको रिपोर्ट दिना तेंचेर एक्शन घेयना रिपोर्ट व्हरता व्हरता ऑफिसान व्हरता आनी फायनीन दवरता तुमकां एक्शन घेवंक माझे एप्लिकेशन हांवें ऑब्जेक्शन घातले बिंग MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका विचारता आसतना हेंच्यानी परमिशन दिली कशी तुमचो कलेक्टर आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट तुम्ही बिलॉंग करता तो मेंबर आसा रेव्हेन्यू सेक्रेटरी मेंबर आसा हितूंचो सो ते मेंबर आसून हेंच्यानी तुमच्यानी परमिशन कशी दिली म्हाका विचारपाचें आसा कशी परमिशन दिली उदक ना आमकां सारकें कलेक्टराची जबाबदारी न्हू काल हांव कलेक्टराक फोन मारतलो तो घेवपाक रेडी ना म्हटल्यार तुमी आमकां केल्लोच केल्या मरपाक सोडल्या मोयलार चलता आमी मारून उडयना जितेत आमकां वीक दिया हांगा न्ही कलेक्टराक कोणाक पडलेलें ना उदक आमकां सारकें ना आमी हांगा झुजता लोक हांगा त्रास काडटा उदकाक लागून आनी आमी सांगता 3 मेगा प्रोजेक्ट ऑलरेडी आसा जे पयलू येयल्ले ते 3 प्रोजेक्टाक मिल रॉक आसा जो आल्दियादी आसा जावं हे ग्लॅनवूड म्हणून आसा हे 3 प्रोजेक्टाक अजून पर्यंत उदक ना आनी आतां आनीक प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता 2,15,000 स्क्वेअर मिटर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी कन्वर्जन करून लँड यूज चेंज करपाक सोदता 1,05,000 स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी अप्रुवल दिली आनी आमी वगैरे रावपाचे कित्याक वगैरे रावतले आमी तांकां सांगा विश्वजीत राणाक सांगा जाल्यार मुखेलमंत्र्याक सांगा फोन घेवपाक रेडी ना ते आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी कशेंच दिवपाक ना CTB इतरा तेंचेर काल उतर कितें दिलें तें आमकां खंयचो हो कायदो खंयचो उलोवन फायदो न्हू हे कळोंक जाय न्हू सर आमकां विचारून दिले परमिशन आमकां तुमचो कलेक्टराक आपय हांगा म्हाका विचारपाक जाय कलेक्टराक तो मेंबर आसा विचारपाक जाय कलेक्टराक कशा आधाराचेर दिला ते सर जे बोर्डाचे मेंबर आसा तांकां आपय हांगा प्रिमायसीस मागीर आमकां काडून सांगा. तुमकां ऑर्डर कोणी दिला डायरेक्शन फ्रॉम द सुपिरियर. सॉरी सुपिरियर ते सगळे जण आपण बिझी आहा मिटिंगेन आहा म्हणून सगळे कार्यक्रम करता. इन्स्ट्रक्शन कोणी दिले नाउ व्हिच आर दोस सुपिरियर्स कॅन वी टॉक टू हिम कॅन यू पुट देम ऑन स्पीकर ना कोण फोन घेयना कोण फोन घेयना तुमकां बरे कॉन्टॅक्ट केले चीफ मिनिस्टराच्या पोतान कलेक्टर फोन घेयना आतां देना आतां मारता कोणूच फोन घेयना म्हटल्यार आमी हांगा टायमपास करपाक येयल्ले कालच्यान आमी हांगा आसा कोण केअर करिना असलें एडमिनिस्ट्रेशन चलता तांकां कोणी इन्स्ट्रक्शन दिले वी वॉन्ट टू नो तांकां कोणी इन्स्ट्रक्शन दिले की आमचे फोन घेवपाक रेडी ना हू इज द मिनिस्टर वी वॉन्ट टू नो दॅट नेम आमचे फोन घेवपाक तेंच्याकडे टाइम ना हय आमी आसा ऑर्डर येयला आमी आतां कितें करपाचें म्हाका सांग कालच्यान आमी हांगा आसा ऑफिस बंद जाल्यार ऑफिसाक खंयच्याच कायद्यान बरोवंक ना कितें ऑर्डर काडपाक शकना कायद्यान क्लियर कट आसा तांकां रायट आसा ऑर्डर काडपाक मेळटा तांकां ऑर्डर काडपाक नोटिफिकेशन दी आमी चल्ले आमकां कित्याक रावपाक जाय आमकां हांगा न्हीद पडना सारकी रातभर न्हिदवना आनी आमची एकटी आई बरी ना जाली काल राती तेन्ना कोण तुमी पळोवपाक येवंक ना कोण मरपाचे आसा तांकां मरा म्हणटा तुमी आयज जाणटेली हांगा आसा काकूट करून कोणाक येवंक ना आयज काडपाक सांगला आयज काल सांगपाचें म्हणलें की बाबा आमकां काडूंक जाय म्हणून पळय कशें आसा आतां आमकां काडटा काडा तुमकां खंयच्यान हांव न्हू खंयच्यान येयली ऑर्डर तुमकां ना ना म्हाका काय ना आमकां काय ना आमचे जाणट्यांक हांव फाल्यां रस्त्यार वचपाक रेडी आसा हांव वचना म्हाका रस्त्यार फुटपाथाचेर धुल्ल खावयले आमदाराक तुमी हिस्ट्री केल्या तुमी आनी आयज तुमी जाणट्यांकूय थंय रस्त्यार बसूंक सोदताली हांगा ऑफिसान बसल्यार थंय बसून AC बंद केली लायट बंद केली उदक बंद केलें जेवण हाडून दिवंक ना भितूर हो वसल्यांनी आमचे चलता ST चडशे सगळे लोक म्हटल्यार STची एट्रोसिटी जाल्ली पण आमी हांगा करपाचें तर कितें आमच्या म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाजेर अन्याय म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतले लँड यूज चेंज जाता 2,15,000 स्क्वेअर मिटर जमीन लँड यूज चेंज जाता म्हाका कोण सांगीत ना कोणाक काय कॉन्फिडन्सान घेयना आमी इतले हांगा घातले सगळे डिपार्टमेंट इन्क्लुडींग तुमचो होम डिपार्टमेंटाचे आसा पण तुमी सगळ्यांक सांगपाक जाय न्हू बाबा हांगा कशें जालें तें आनी हांव फुडें हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जातलो कित्याक आमी वगैरे रावपाना तुमी आमचे हें कितें म्हणटा तें कामाय घेता धंदेय घेता आनी आयज जागे काबार करता कामां आमच्या हांगा आख्खी बांबोळे सोंपयले मरे हांगा 70 भरला आख्खे बांबोळे
कांयच दिवंक ना बाबा 70 म्हणला आमी हांगा हे आसा जागे उरले तेय काबार करतात जाग्यांचेर बाबडे कितें करताले तेय सोंपयले आनी उदक ना तें मोरपाचें म्हणून तितलेंय सोंपोवपाचें आमचें पूण आतां करपाचें कितें आमी म्हणल्यार आमी मोरपाचें हांव जीव दिवपाचो नाल्यार एक घेता आमी मोरता एक घेवन आनी कांय उरोंक ना आनी कितें करपाचें केन्ना जातलें आमी हांगा रावन एवरी डे आमी हांगा येवपाचें ह्या TCP डिपार्टमेंटानूच जीव दिवचो पडटलो आमकां ह्या TCP डिपार्टमेंटानूच मरता हांव सदांच येवन आनी बाकीचें कांयच करूंक मेळना तेंच सांगता तुमकां खबर आसा ह्या TCP डिपार्टमेंटान आमी येवन जालें झडले हांगा प्रत्येक गोश्ट आमकां हांगा येवचें पडटा कित्याक म्हणून आतां पळय आतां ते बाबडे येयल्या फाल्यां पालखी आसा देवळान आयच्यान आमचे थंय कार्यक्रम सगळे चालू आसा आतां सातेरी देवीचे देव आनी व्हरनात हांव नाका हांव सगळे घालताले घराण्या वचून हांव कोमो बी सोडपाक येतलो डायरेक्ट मागीर कोणाक कितें भोगता कितें आमी खबर ना हांव नको म्हाका खबर ना तुमी आमकां सदांच कॉपरेट केला आमी तें मानता ना पुलिसांनी सदांच आमचे कडेन कॉपरेशन केल्लें आसा हांव तें मानता पण हांव एकूच तुमकां सांगता तुमी खरें म्हटल्यार ना तुमी आमकां कॉपरेट केला हांव इतलेंच तुमकां सांगता की बाबा ही तुमी मॅसेज तांकां पावया की आमी कोमे सोडपाक रेडी आसा काय ना रे आसा आमकां हांगांतल्यान भायर काडले कोमे सोडुया डायरेक्ट नांवां सोडया हय ना तुम्ही एक काम करा तुमची ड्युटी तुम्ही करा आमकां कांय फरक पडना तुमची ड्युटी तुम्ही करा मात तांकां तुमी एक मॅसेज पावया आमी कोमे सोडपाक वयता तांकां सांगा आमी फुडलें कितें आसा पळय कार्य तें आमी करता कित्याक हें चड जालां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या गांवांनी हांगा दादागिरी चलतली भायले लोक येतले आनी भायले लोकांक जाय तशें बिल्डिंगे बांदपाक व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन करता आमकां सादें उदक मेळना हांगा म्हाका झडचो पडटा लोक म्हाका उतरां दिता हांवें उतरां आयकुची पडटा रातची न्हिदपाक दिना लोक फोन मारून सांगता म्हाका उदक ना हें ना पायप फुटला हें जालां आतां इतलें जावन बसून आमी पासियेस काडटा आनी हो आनी पासियेस आमचे पिड्यार करता हो सुशेगाद धनापाल वचून रावता ताका सुशेगाद आसा तो प्रोटेक्शन घेवन तुमी आमी खंय प्रोटेक्शन घेतलें आमकां कोण शूट करून बिल्डर उडोवंक शकता कोण आमकां प्रोटेक्शन दिता तुमी पासून पुलीस दिता कोणी उडोवंक शकता आतां हे 9 जाण आसा णवांतलो एकटो उडयतलो म्हाका इजी ना कितें हांव एकटो भोंवता उडयतलो म्हाका मागीर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता हांगा उडयल्लें आसा मारलेलें आसा फोडलेलें आसा कोण घेता रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेना रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव परत सांगता हांगा सगळ्या फुडें हांव तुमकां सांगता फाल्यां कितें जालें रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमचे सरकाराचेर आसतली आनी जो मिनिस्टर आसा CM आसा तेजेर आसतली म्हणून ती म्हाका उडयतलो कोण उडोवपाचें आसा ऑलरेडी कितें कितें येयल्लें आसा येवनी उडोवपाचें आसना मात रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमचेर आसतली तुम्ही तांकां सांगा मेसेज करा तुम्ही करा हरीश कोणाचा कॉल होता हरीश डिवायसपीचो कॉल आसलो आनी डिवायसपीन सांगला की तांकां ऑर्डर येयल्या म्हणून सर करता सर तुम्ही विकेट श्री सातेरी मातेचा श्री सातेरी माता की 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 श्री सातेरी माता की
ทุกคนเลยลูกแต่น้อง Maté!
तुम्ही वाट दिया मग तुम्ही वाट दिया मग गिरेश गिरेश कितें जालें अशें कितें जालें भायर कित्याक काडलें तुमकां ओय राव 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 ओय 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 गिरेश कितें जालें अशें कित्याक भायर काडलो तुमकां भायर ओडून हाडले नको कितें जालें तें कोण हो सरकार भियल्लो आसा हो मिनिस्टर ना ना हो विश्वजीत राणे आसा जो भियल्लो आसा कडकडलेलो आसा हो प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री गोंयचो हो भियल्लो आसा कडकडटा आयज सद्याक आमी भियोंक ना अजून बसता आमी ठाम मतान आसा की जेन्ना पर्यंत आमचो डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी हालपाना आणि ह्या सरकाराच्या कारणान पुलिसांनी फोर्सफुल्ली आमकां भायर काडल्या ऑर्डर येयल्या म्हणटा ऑर्डर आमकां दाखोवना
थिंग हांव आमदार असून म्हाका उचलून झरोन ह्या स्टेप्सांचेर झरोन म्हाका हांगा सकयल देयला आयज ही दादागिरी ह्या बीजेपीची जाल्ली आसा विधानसभेन भायर घातले आयज ह्या ऑफिसांच्या बी आमकां भायर घातल्या आयज हांगा जाणटी बायलां आसा जी बायलां कालच्यान 24 वरां जालीं कालच्यान ते हांगा आसा मातशी बसून तांकां आपणूक ना एक मातशी तरी काकूड हाडपाची आसली की बाबा येवन तरी तारचे कितें सांगचें कोण मामलेदार आसूं कोण कलेक्टर आसूं कोण मिनिस्टर आसूं जावं चीफ मिनिस्टर आसूं कोणाक काकूड ना गोंयकार मेल्यार चलता पण ह्या दिल्लीकारांची पोटां भरपाक जाय का ह्या दिल्लीकारांक हांकां आख्खें गोंय सोंपोवपाक जाय आतां एक सांगता आमी हे गोंय हे आमचे दायज आसा ही आमची माती ही आमची आवय ही आमी आवय विकपाक दिवपाना मोरासर झूज दितले ही आवय कशीच मारपाक दिवपाना हे आवयक आनी आवयच्या भुरग्यांक आमी कशाच मारपाक दिवपाना तुमचे पॉलिटिक्स गेले ते लायक आयज आमी ठरयतले गोंयकार ठरयतले गोंयांत कितें जावपाक जाय तें ही दादागिरी तुमची आसा ह्या दादागिरीक लागून आमी भिवपाना तुमी दादागिरी घेवन वचा दिल्ली वचा हांगा रावं नाका गोंयांत दादागिरी चलपाना आयज हांव परत एकदां सांगता गोंयकारांनी एकजूट जावपाची गरज आसा गोंयकार आमी समज एकजूट जायना जाल्यार अशेंच आमकां झरोन भायर मारतले आयज म्हाका मारला अशें प्रत्येक गोंयकारांक मारतले हे भायली लॉबी जी येयल्ली आसा ही फक्त पयशांची लॉबी आसा हे विकते घेतल्या ह्या मिनिस्टरांक ह्या सीएमाक आतां आमकां विकते घेवपाक तुमचे कडेन काबारतात ना आसा जाल्यार येवन दाखया हाडात जाता तितले करोड आमी हांगा कोरड्यांक उजो भेटयता तुमच्या आमी काय आपस्ताद दवरता की आमी गोंयकारांक हांगा उजो कशें रावतले आनी फुडले पिकेक एक दिशा दाखयतले हे क्रांतीची दिशा दाखयतली की क्रांती घडोवंक शकता खूब जाण म्हणटा हो बीजेपी अशें जाल्या तशें जाल्या अरे बाबा तुमचे घडे भरल्या आनी हे घडे जे आसा ते काबार करपाक आमी आवाज उठयल्लो आसा आनी हो आवाज आनीक नेटान जातलो आनी आयज हांव डिक्लेअर करता तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव डिक्लेअर करता की जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड फाटीं घेयना तेन्ना पर्यंत हांव उपोशणार बसतलो मोरासर मेल्यार चलता जेन्ना पर्यंत हे डिमांड फाटीं घेयना हांव हांगा उपोशणार बसतलो भायर जाल्यार भायर मात हो डिमांड जेन्ना पर्यंत आमचे जे आमी मागलेले आसा आमी जे डिमांड केल्ले आसा आमच्या गांवाक लागून आमच्या मतदारसंघाक लागून मेल्यार चलता मात जेन्ना पर्यंत हे डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी उपोशणार बसतले आमचो मोडे घेवन तुमी मागीर वता आनी त्या मोड्याक श्रद्धांजली रवी नायकाक दिल्या पळय तसली श्रद्धांजली दिवं नाका तसली श्रद्धांजली नाका आमकां श्रद्धांजली जाय नाल्यार आमचें गांव उरलेली ते बेश्टी नांवा पुरती तुमी हे श्रद्धांजली दिता पळय तसली श्रद्धांजली हांव सांगता सगळ्यांक मेलो जाल्यार श्रद्धांजली म्हाका तसली नाका खरें नाका आमच्या गांवांत मोसंडेन लासयल्यार पुरो म्हाका